धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. शेकी सुदैवानी आणि हेर जातींच्यांनी आपल्या फुडाऱ्या सांगाता मेळून धर्मदूतांक इजा दिवंक आणि फातरावंक तयाराय केली. ही खबर धर्मदूतांच्या कानांत पडतस ते थंयचे फोळण धावले आणि लिकावोनियाच्या लिस्त्रा आणि देर्बे शहरांनी आणि तांचे भोवतीच्या सुवात्यांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. लिस्रांत एक पांगलो मनीस बसून आसलो. तो जल्मात आवन थंटो जाल्ले निमती तो केदींच सोलूंक नातलोलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो खाण दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आणि गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तवळ तो थंटो सट्टकन उठलो आणि चलोंक लागलो. पावलान केलें ते लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकावोनी भाशेन भोब मारून म्हणलें, देवस मनशांच्या रुपार आमचे मदें देवून आयल्यात. आणि बार्नबासाक ते झेवूस म्हणाले आणि पावल मुखेल भाशाणकार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. आणि शहरा समकर असलेल्या जेवूस देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो याजक सयत फुलांचे हार घालून नेटयलेले फाडे घेवन दारवट्या सरशी आयलो. तो आणि लोक सांगाता मेळून धर्मदूतांक यज्ञ भेटोवचार आसले. पूण बार्नबासान आणि पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजली आणि लोकांच्या जम्यामध्ये प्रवेशून ते भोब घालीत धावले आणि म्हणाले, इश्टानो, तुम्ही कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस, पूण ह्या कुरड्या देवांक फाट करून अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आणि तांतू आसा ते सर्व रचलेल्या जिवंत देवातय तुम्ही परता जाय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सर परसांक आपापले वाटेन चलोवंक देवान सोडलें. तरी आपूण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचेच विशयांत साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळबार थावन पावस आणि काळाक सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दया केली. अशे गरजे पुरत्या खाणान तुमकां दोशी करून तुमची काळजां ताणें संतोषान भरली. इतले सांगोनी त्या जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवचे आडावंक तांकां विशेष कश्ट जाले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जाव महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. तुज्या मोगा आनी विश्वासेपणा पासत. तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचें. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जाव महिमा. आमचो देव सर्गार आसा, आपणाक जाय ते सगळें तो करता. तांच्यो मुर्ती रुपयाच्यो आनी भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जाव महिमा. सर्ग आनी संसार रचलोलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो. सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा, पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जाव महिमा. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान, इस्कारियोत जुदासान न्हय, ताचे लागीं म्हणलें, सोम्या, आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतर पाळिना. तुमी आयकतात ते उतर म्हजे न्हय, बगार म्हाका फाटयला त्या बापाचे. तुमचे सांगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवे बापूस तुमकां एक मजतदार फाटयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो
आणि हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें. वक्कान्ने तुका क्रिस्ता.